नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। जोयडा तालुक्यात असलेल्या रिसॉर्ट आणि होमस्टे वयल्यान दांडेली नाव हटवचे काम जोयडा तहसीलदार आणि ग्रामपंचायत अभिवृद्धी अधिकाऱ्यान केला। जोयडा तालुक्यात असलेल्या खूब इथल्या होमस्टे आणि रिसॉर्टचेर दांडेली म्हण भरयलात। तसमन जोयडा प्रवासी स्थळ असून बी दांडेली प्रवासी स्थळ म्हण प्रसिद्ध जाते असा। तसमन जोयडा तहसीलदार संजय कांबळे हेमी जोयडात असलेल्या होमस्टे आणि रिसॉर्ट वयल्यान दांडेली नाव हटवून गाव आणि तालुक्याचे नाव भरोवचो आदेश दिला। त्यानुसार आयच्यान रिसॉर्ट आणि होमस्टेच्या नावा मुखाल्ल्यान दांडेली नाव खोडून काढलात। पावसाळ्यात या गावच्या लोकांक एक आणि दोन त्रास ना। एकातल्या नेमका भन भोवतल्या होळ पार करचे पडटा, जाल्यार दुसऱ्यातल्यान रस्त्यार डांबर ना जाऊन चिखलात्यान वयचे पडटा। हो गाव खंयचो हे पळोवचे खातीर पळया ही स्टोरी। अठम जंगलाच्या मदी जीवन करतेत आशिल्ल्या ह्या गावच्या लोकांक पावसाळो सुरू जालो म्हणटरीत गावातल्यान खंय बी भायर वचूंक शक्य ना अशी परिस्थिती जाता। रानाच्या मदी आशिल्ले एक रस्तो बी हौछोळा उदकान कातन वयता आणि संपर्क तुटता। इतलेत न्ही आशिल्ले एक रस्त्याच्या बाजून गटारो बी ना आशिल्ल्यान हो रस्तो पावसाळ्यात चिखलाचे शेत अशें जाता। हय, उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या हळयाळ तालुक्यात येवचे नारलनहळ्ळी आणि सूर्यचंद्रवाड ग्रामात असली परिस्थिती आसा। रानाच्या मदी आशिल्लो कच्चा रस्तो ह्या ग्रामाक संपर्क करचो एकच रस्तो जावन आसा, जाल्यार पावसाळ सुरू जातरीत हो रस्तो उदकान भरता। लोकांक ह्या रस्त्यान संचार करचे म्हळ्यार जीव मुठीत घेवन वयची परिस्थिती जाता। भागवती ग्रामपंचायती भागा येवचे नारनहळ्ळी आणि सूर्यचंद्रवाड आणि इतर 4 गावांक संपर्क करचो एकच रस्तो आसा। तशेंच सूर्यचंद्रवाड गावाक वयतल जाल्यार एक ब्रिज नाशिल्ले होळ बी आसा, तो होळ पार करून वचूंक जाय। पावसात तर होळ हो भन होता, तेजेन होळ पार करूंक शक्य जायना आणि पावसात ह्या गांवच्या लोकांक गांवांतल्यान भायर वचूंक जायना। तेजेन दर वर्स ह्या गांवचे भुरगीं शाळेक वचूंक जायनासतना आणि अनारोग्यान आशिल्ल्याक हॉस्पिटलाक व्हरूंक जायनासतना लोकांक त्रास भोगचे पडता। ರೋಡು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೆಸರು। ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ತೊಂದರೆ। ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಬೈಕ್ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಊರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೂ ಏನೂ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ತೊಂದರೆ ಹೌದು। ಹೇಳಿ, ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಫೋಟೋ ಓಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಯಾರೂ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಏನು ಕೆಸರಾಗಿದೆಯಾ ಹೆಂಗೆ? ಕೆಸರು ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚರಂಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿನಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ। ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತೂ ಹೋಗುಮಠ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದು। ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಳೆಗೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರೂ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ। या गावात सुमार 100पेक्षा जास्त घर आसात। हांचे लोक गरजेचे वस्तू हाडूक येल्लापूर किंवा हळयाळ सुमार 40 किलोमीटर पयस वयचे पडटा आणि ह्या गावात जास्त धनगर गवळी समाजाचेच लोक आसात। गरू पोसून दूध धंय विकून हेमी पोट भरतात। दूध आणि दुधाचे उत्पन्न विकूक सद्दी 40 किलोमीटर वचूंक जाय। असले परिस्थिती आशिल्ल्या ह्या गांवच्या लोकांक पावसाळ्यात खूप त्रास काडचे पडटा। ह्या गावात बरो रस्तो करून दिया आणि एक व्हळाक ब्रिज बांधून दिया म्हणून ह्या गावचे लोक सरकाराकडेन मागणी करते आसात। ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಯಾಳ ತಾಲೂಕು ಭಾಗವತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ ನಾರ್ನಹಳ್ಳಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ ಸರ್। ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್। ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜು 2-3 ಹಳ್ಳ ಇದೆ ಸರ್। ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ। ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ। ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಈ ಬಾಜು ಮಾಡಿ ನೀರಿಂದ ನಾವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಸರ್। ಅದನ್ನು ಊರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ರೋಡ್ಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಚರಂಡಿ ಬಿದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್। ನಾವು ಧನಗರ ಗೌಳಿ ಸಮಾಜದವರು ಸರ್। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಜೀವನ ಸರ್ ಖಾಲಿ ಆಕಳು ಎಮ್ಮೆ ಸಾಕಿ हाल मार्कून तिनवर सर नाव मत उद्योग येनिल्ला सर। पावसात खूप त्रास काढचे ह्या गावच्या लोकांची परिस्थिती पळून आता तरी लोकप्रतिनिधी जागी जाऊ
आणि आमकां बरी सोय करून दिवं अशें आमगेली सगळ्यांनी मागणी आसा. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ घरात आणि बँकात घुसून भांगराचे आणि चांदीचे दागिने तसेच पैसे चोरतल्या एक आंतरराज्य चोराक यल्लापूर पोलिसांनी धरले. 2020 सालात डिसेंबर 18 तारखेक यल्लापूर शहराच्या शारदा गल्ली आशिल्ले चंद्रशेखर नरसिंह हेगडे हेमगेल्या घराचे दाराची खिळी मोडून घरात घुशील चोरान घरात आशिल्ले भांगराचे आणि चांदीचे दागीन चोरील बदल 2020 सालाच्या डिसेंबर 19 तारखेक यल्लापूर पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दाखल जाल्ली. पोलिसांनी कंप्लेंट दाखल करून चोराली शोध सुरू केली. अखेरेक 7 महिन्यानंतर पोलिसांन चोराक सोदून काडूंक यश मेळिल्लें. कारवार तालुक्याच्या शिरवाड रावचो 23 वर्स वयाचो अशोक हनुमंतप्पा बड्डी वड्डर हेमका ह्या चोरेच्या प्रकरणा संबंध पोलिसांन ताब्यात घेयला. गोवंडी काम करच्या उद्देशान कारवारात येवन आशिल्लो हो कारवार, यल्लापूर, भटकळ, सिद्धापूर, शिवमोग्गा, धारवाड, हुबळी, कलगडगी आणि महाराष्ट्र राज्यात बी चोरी केल्ल्या प्रकरणात शामील आसा. घर इतलेतनी बँकात सुद्धा चोरी केल्या बदल हेणी पोलिसां कडेन कबूल केला. हेजकिंच्यान पोलिसान 2.5 लाख रुपयेचे दागीन आणि एक पल्सर बाईक बरामद केला. जोयडा तालुक्याच्या दुधगाळी इंचे पंढरीनाथ श्री विठ्ठल रखुमाई देवस्थानाची यात्रा आज झाली. महाराष्ट्र राज्याच्या सोलापूर जिल्ह्याच्या पंढरपूर ह्या गावात जगप्रसिद्ध श्री पांडुरंग म्हटल्यार श्री विठ्ठल रुक्मिणी देवस्थान आसा. आषाढ एकादशी आणि कार्तिक एकादशीक हांगा खूप व्हड प्रमाणात जात्रा बी जाता. तसेच महाराष्ट्राच्या आणि आजूबाजूच्या राज्याच्या अनेक गावांतल्यान भक्त लोक पालखी घेऊन चलत पंढरपुरा येतात. तसेच प्रति पंढरपूर म्हणून असे ओळख आशिल्ल्या जोयडा तालुक्याच्या दुधगाळी गावात बी आशिल्ले पंढरीनाथ श्री विठ्ठल रुक्माई देवस्थानात पंढरपुरा सारकोच उत्सव सादर करतात. आजूबाजूच्या गावाचे भक्त लोक आणि वारकरी संप्रदायाचे लोक भजन कीर्तन करतात. ह्या देवाला दर्शन घेऊक येतात. आज बी खूप भक्त लोक भजन कीर्तन केले आणि देवाले कृपेक पात्र झाले. काणकोण परतगाळी जिओत्तम मठाचे मठाधीश हेमगेल अंतिम दर्शन घेऊक वयतल्या गोवा पोळ्यां चेकपोस्टाचेर आडयले.
कारवारचे माजी एमएलए सतीश सैल हेमी जाग्यार वचून गोवा वचूक लोकांक अवकाश करून दिलो. काणकोण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे मठाधीश विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी दैवाधीन जाल्ल्यान तेमगेले अंतिम दर्शन घेवंक गोवा प्रवेश करूंक गेल्ल्या लोकांक गोवा पोळेम चॅकपोस्टाचेर आडयले आनी गोवा प्रवेश करूंक अवकाश दिलो ना. तेजेन पोळेम चॅकपोस्टाचेर थोडे वेळ पोलीस आनी लोकां मदीं वाद जालो. जाग्यार येयले माजी एमएलए सतीश सैल हेमी गोवा पोलीस अधिकारी बरोबर उलोवन पर्तगाळी मठाधीशाले अंतिम दर्शन घेवंक वयतल्या लोकांक गोवा प्रवेश करूंक अवकाश करून दिया म्हणून सांगतरीत गोवा पोलिसान लोकांक गोवा प्रवेश करूंक अवकाश दिलो. ह्या संदर्भात गोवा पोलीस आनी माजी एमएलए सतीश सैल यांचे मदीं खाती उलोवण्याचो वाद जालो. मठाधीश स्वामीजीले अंतिम दर्शनाक वचूंक अवकाश करून दिल्ले माजी एमएलए सतीश सैल हेमकां भक्त लोकांन धन्यवाद अर्पण केले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 53 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 53 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसांपैकी कारवारात 8, अंकोला 11, कुमटा 13, होन्नावर 7, भटकळ 5, शिर्शी 5, येल्लापूर 1, मुंडगोड 1 आणि हळयाळात 2 पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 52,523 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिली. त्यापैकी 51,375 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 433 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 715 लोकांले मरण झाला. आयचा इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.